आणि तू कितें बेलिस्टर पुलीस स्टेशनार येवपाचो हांगा येवपाचो हे काडा तुका आमी जे भायसून सरपंच शांती कितें काडून जालें तेका जालें मरे ते हेका तुमी परमिशन काडलेत कितें म्हणा पार्किंग घेवपाचें कितें दाखले बरें पंचायतीन परमिशन पंचायतीन दिवना तुमकां न्हू लोकल आहा पळय गोंयचे ना पार्किंग घेवपूच ना पार्किंग घेवप ना तुजे कडल्यान हांवें बरोवन घेतलेलें उगडास आहा मरे तूं 10 फावटी तरी येयल्ले नाका नाका जाल्ले बरोवन हाडलें तो टॉपीक नाका तुजे कडल्यान बरोवन घेतलेलें टुरिस्टांना पार्किंग घेतल्यात मरे आणि सरकार म्हणटा टुरिझम येना कशें येतले तुमी हांगा अरेस्ट करतात मरे आनी कोण टुरिझम कोणा लागून येना आमकां लागून येना एकूच तुका तूं पुलिस राफयतालो मरे तूं सीएम मरे तूं पुलिस राफयतालो तुजे काडून घेवन वचनाले आमी आयकचे ना तू काढ आणि वच सांगले मरे तुका सरपंचान सांगले मरे रिस्पेक्ट दिता काय तुका हांवें फस्टूय सांगलेलें सारकें काय ना तुका हांवें बरोवन घेतलेलें कितें हांव जाणालो तुमी हीच तुका हांवें बरोवन घेतला तुमी बरोवनूय दिल्लें म्हाका सारकें मरे आनी आनी हांगा जर एरेंज जर तूं एरेंज जर जायना आमी तेतून आनी मुद्दाम हें करूं नाका बोला तुका हांवें पयलें सांगलेलें पार्किंग जर तुमकां करूंक जाय तुमी प्रॉपर्टी लिजाक घेतल्या थंय पार्किंग फुडें आय तुमी आमकां आयकनात मरे गाडीचो घेतलो मरे तू काड आनी चल सरपंचान तुका सांगले बरें अशी तू आयकना जाल्यार फुडलें कितें करूंक जाय तो करतलो दाखले 5 कोणाक वयता हें सांग आताच सांग मरे पैसे कोणा कोणाक वयता ते आसूनी म्हणटा कितें तू कोण रे तू कोण रे तू बंद कर रे वो कोण रे पार्किंग तुम्ही पळय जी लिजाक घेतल्या रेस्टॉरंटां घातल्यात पळय थंय तुमी जागो करा जागो करा ओपन थंय पार्किंग घ्या तुमकां जाय जाल्यार पूण हे जे पब्लीक एक्सेस आहा जो रोड आदी केला तितून तू कांयच करूं नाका कळ्ळें मरे आणि हे आता काढूंक हांव व्हरोन जाल्यार तूं काडटा काडिना पळय सकाळ फुडें जर फाल्यां आसा तो हांव उखलून व्हरता म्हाका नाल्यार आमच्या ग्रावंडाक नाल्यार घालता रोडाची शेंडीड गेल्या की मांद्रेकाराक जाता ह्या आमदाराक लोक दिला कितें कोणानी वरान कोणाक तुम्ही तुझा परमिशन म्हणून द्यायला लागते तुझ्या माथ्यार गांव थोपयला रे भायल्याच्या माथ्यार गांव थोपयला आमचे आमकां 70-60 मॅटर कितें अरे गांवात शेंडी तुमकां परमिशन परमिशन आलं सांग परमिशन आहा तुमच्याकडे आमकां कळ्ळा की तुमच्याकडे परमिशन सुद्धा ना परमिशन ना कारण पण तुमचे डेडिकेशन कितें कुत्रो कोण म्हणटा कोणें सांगला तुमकां बंद करपाक कोणें उलोव नाका म्हटला सांगला तुमकां दिल्लो बंद करपा खातीर कोण गॉडफादर हे पयशे कोणाक वयता तर तुम्ही पैसे घेता पळय पार्किंगाचे कोणाक वयता हे पयशे सांगता तुमी कोणाक वयता पयशे खंय खंय डिस्ट्रिब्यूट जाता हे पयशे कित्या खातीर बंद केला तुमी हे मीडियाच्या
सगळं बोर्ड मारला ते काढपाक वयता आम्ही आता त्याने किती सांगला तो कोण आता जो कोण येयलो पळय तो कोण कोण येयलो तो कोण जाणा त्याच्या नावावर सिल्डीट जाल्ले बिचाची का म्युटेशन जाल्ले ते आमकां खबर ना जांग येते 10 रुपया व्हरून 5 रुपया आनी कोणाक दिता ते आमकां खबर ना बट हे कोण तूं घेतो ताका विचारलो तो कितें म्हणटा आपल्या म्हणटा पार्किंग अरेंजमेंटाक कशें उखलतालो हो दिसलो पब्लीक एस्टेट हो रोड पण हेजेर तो अरेंजमेंट करतालो हो कोण म्हणटा कोण तरी दिपेश चुडणकर म्हणून येयल्लो आसतलो कोणाचो तरी आशिर्वाद तेजेर कोणे सांगले ताका घे म्हणून पयशे हांगासर आनी बंद कर हो म्हणटा जीटीडीसीन घे म्हटलं आसतलो आसतले म्हणटा सांगे ना तो जीटीडीसीन घे म्हणून अरे हो सरकार भिकारी जाला ते आता कितें आहा ते म्हणटा लोकलांचे म्हणटा तो आपण पयशे घेना टुरिस्टांचे घेता म्हणटा टुरिझम हॅरेसमेंट जाता न्हू टोटल हॅरेसमेंट ऑफ टुरिझम आणि फाल्यां कितें जाता फाल्यां कोण टुरिझम गोवान कमी जाला कितें टॅक्सी करायला लागून म्हणटा होच सरकार म्हणजे हाडयता रेंट कोणाक हाडयता 50-100 रुपया उखलता मरे हेंच्याकडल्यान आता कितें सांगला तो येयलो जाल्यार कितें सांगला काडटा म्हटलं बंद करता म्हटलं काडटा म्हटल्यार रे बट हेंची दादागिरी चलता लास्ट 2 दीस आमी हेच पळयता आमी एज अ विलेजर आमकां हांगा हेच नाका हे कांयच नाका हे रस्ते हाडयता आमच्या हांगा शेकां आमच्या हांगा स्टॉलां आमचे गांवकार पोट भरतले आनी फाल्यां टुरिझम म्हणटा वी आर टुरिझम स्टेक होल्डर्स फाल्यां टुरिस्ट गोंयान येतलो कित्याक असो हॅरेसमेंट करपाक पळय बॅरिकेड घालता 100 रुपया गाडी व्हडले टू व्हिलरी फुडल्यान उखलता 2 व्हिलरचे 100 टू व्हिलर 100 4 व्हिलर आनी कितें घेता आसतलो कोण कोणाक घेता ते पयशे घेता कितें ते पयशे मागीर खंय वयता खंय वयता ते कांय विचारूंक ना कळटलें मागीर खंयच्या आमदाराक वयता जागांनी कोणाक वयता ते कळटलें आनी आतां तुमी कितें आतां आता आयज आमकां हांगर पंचायतीन आमचे सपोर्ट केलो सरपंच येयलो पुलीस डिपार्टमेंटान आमकां सपोर्ट केलो साहिल साहेब येयलो आतां आयच्या दिसाक हो इश्यू रिजॉल्व जाल्लो आहा सो लेट्स सी कितें जाता तें तुमचो मिडियाचो हे गोश्टी खूब तुमचो हातभार आहा तुमच्या हातभारा लागून गांव आनी आमच्या गोंय वाचपाक रे हे आहा तुमकां लागून थँक्यू सो हे आतां कितें बूथ घातलो तो काडटा काडटा म्हटलें तेंच्यांनी सरपंच कितें आतां पूण आतां डिसिजन कितें जाला तुवें आतां तो आपयलेलो न्हू मनशाक जर काडिना जाल्यार फाल्यां तो घेता आनी आमी वयता आनी तितलेच मरे काडटा फाल्यां पंचायतीन घेवन वयताय हय काडटा दुर्या दाखय या स्लीप दवरती कल्पेश मातसो दाखय गेला तो पळय विदाउट रेटी मारल्या काय ना रेडी मारला बोल 100 पण किती आता 10 20 50 40 आणि 20 कितले बुक कवर झाला त्या दिवसांनी